नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक येवकार. आमच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळींतल्यान आमी वेगवेगळे प्रश्न घेतात. तातूंत भितर राजकीय प्रश्न आसतात, तातूंत भितर सामाजीक प्रश्न आसतात, पूण सगळ्याचो एक ताचे फाटल्यान एक धागो आसता, म्हणजे गोंयकाराक सतावपाचे प्रश्न आनी ताचेर चर्चा करून ताचेर कितें तरी उपाय येवचो, ह्या खातीर ही चर्चा आसता. आनी आज आमी असोच एक सामको ज्वलंत प्रश्न म्हणटा तसो आमी तुमच्या मुखार हाडपाक सोदतात. ती म्हणजे फातोर्डा हांगची हळशीक, थंयचे मार्केटांतली जावं हळशीक जावं, मागीर ते सिवरेजचें उदक सोडिल्ल्यान जावपी हळशीक जावं, आनी एक म्हणटा तें फातोर्डा हे एक सामकें म्हत्वाचें अशें शहर सद्याक जाल्लें आसा. कारण तो सगळ्या आमच्या मडगांवाक आनी सावथ गोंयाक भितर सरपाचो तो एंट्री पॉयंट, आनी एंट्री पॉयंटाचेर ही सगळी हळशीक दिसता. आनी हळशिकेचेर प्रसार माध्यमांनी कितलेशेच आवाज काडला, लोकांनी आवाज काडला, आनी ह्या प्रश्नाचेर सदांच एक मनीस सदांच आवाज काडटा, तो म्हणजे सोशल वर्कर मिलाग्रीस फेर्नांडीस. मिलाग्रीस, येवकार तुका. म्हाका मेन एक सांग, येदे व्हडले फातोर्डा मडगांवाचे ताका आमी दुसरें आंग म्हणटात, सगळ्या काय फास्ट ग्रोईंग जर खंयचेंय जर शहर आसलें जाल्यार तें फातोर्डा. लोकांचें जावं मेन म्हणटा एक सामको इम्पॉर्टंट बिजनेस सेंटर थंय तयार जाता. अशें आसतना फातोर्ड्याचे हे प्रॉब्लेम कितें, सदांच हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायनात कित्याक? पयली सुवातेर थँक्यू म्हणटा तुमच्या गोमंतक आमच्या चॅनलाक तुमी म्हजो उडगास केलो आनी म्हाका आपयलो देखून. आतां इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें आहा आमच्या फातोर्डा, मेन इशू आहा तो आमचो गार्बेजीचो. गार्बेज म्हणजे कितें जाला, सगळ्याक आमच्या फातोर्डा डस्टबिनां आहाय, म्हळ्यार कितें जाता, कोण कोण भाडेकार रावताय ते तो रूल फॉलो करना आमचो गोंयचो. तेणी तो रूल फॉलो केलो जाल्यार म्हाका दिसता मातशें सुदारप जातलें आमच्या गोंयांत. आतां मेन तुमचो आतां लोक वताय डस्टबिना कडेन पोतयो बित्यो व्हरून थिंगा उडयताय. आतां त्यो उडयले उपरांत कितें जाता, रातची वो दिसाची आमच्या रोडाचेर स्ट्रीट डॉग आसताय, सुणी, त्यो पोतयो घेताय ती आनी खूंय रोडाचेर खूंय सायडीन वचून ती ओपन करताय. ओपन करून थिंगा भितर कितें आहा तें ती खाताय. जाल्यार मागीर कितें जाता, तूं रोडा वयल्यान वयतना तुका दिसता सारकें रोडाचेर ढट्टी असो जाला म्हण रोड. सो हें खंय तरी सुदारप जावपा जाय आनी हेजेर कितें तरी एक एक्शन जावपा जाय. कित्याक डस्टबीन दवरला बट ते डस्टबिनान त्यो पोतयो पडोनाय. आनी हेचें जाता की ना जाल्यार तेणी कितें तरी एक शिमटान कितें तरी बांदून घेवपा जाय, ना तेजेर एक धांकणें वो कितें तरी एक फॅसिलिटी करपा जाय. कित्याक ही सुणी बिणी ती वताय आनी खूंय खूंय रोडाचेर हे जाल्यार तुजे आतां कोण म्हणटा भाड्यान लोक रावतात किंवा भोंवतात मोस्टली ताजे परस मेन म्हणटा ते तुजे एससीपीडीए मार्केट, जंय सामकें ते आमचे ते मांस बीस विकतात थंय जर गेलो जाल्यार सादे मनशाक नाक दाबून वचपा शिवाय ताका आनी एक हें नासता. थंयच्यान ते वचप म्हणल्यार आतां आपल्याक कितें तरी घेवपाक जाय आनी ते आपल्याक चुकना म्हणून थंय लोक वतात, नाल्यार मुद्दाम सामकें अशें विकती घेवपाक जाय ह्या उमेदीन कोण वचना, अशी स्थिती आहा. चोय आमचे एसपीडी मार्केट बांदिलां बरें बांदिलां, बट थिंगा सारको प्लॅन जालो ना. आतां ही शॉपां सगळीं जे बिझनेस करताय तांकां ही शॉपां सगळीं बांदले, दिले तांकां रेंटाक इंकल्यांक कितें तें म्हाका खबर ना, बट म्हाका दिसता रेंटाक कितें दिलें तांकां लिजाक. सो आतां बिफाची शॉपां आहाय थिंगा, मागीर आमची दुकर माताय तेंची शॉपां आहाय, चिकनाची शॉपां आहाय, मटनाची शॉपां आहाय. सो हेंचे जो वेस्ट उरता तो वेस्ट घालूंक थिंगा एसपीडीन कितें तरी एक बांदून घेवपाक जाय. हें इम्पॉर्टंट आहा सारकें, हें तेणी बांदून घेवपाक जाय. आनी तो वेस्ट आहा तो सगळो ते टँक वो कितें तरी बांदला ते इंकून ते व्हरून घालपा जाय. बट थिंगा ती फॅसिलिटी ना. ते कितें करताय, तेंचे बिझनेस सगळे जाले, ती गार्बेज काडटाय, ते मुखार येयल्यान ते शेत आहा ओके, ते शेतान व्हरून ते उडयताय आनी थिंगा मागीर ते सगळे ते कुसता ते थिंगा काय म्युनिसिपालिटी वचना ते शेतान ते हाडूंक, कित्याक ते थिंगा वचपाचें तेंकां ते लागोय बीन ना. सो जाल्यार हे उडयता तेंकां थिंगा म्हाका दिसता फायन मारपा जाय. कित्याक ते बिझनेस चलयता म्हणटरी जबाबदारी तेंची. हे जो वेस्ट आहा तो खूंय व्हरून दिवपाचो आनी खूंय उडोवपाचो. तो ते जबाबदारी ते जर आपल्या जबाबदारी पाळनात जाल्यार एक ऑथॉरिटी म्हण आसा ती एससीपीडी आहा, दुसरे वयच्यान म्युनिसिपालिटी आसा, तिसरे वयच्यान पुलीस आसा, चवथे वयच्यान हेल्थ आसा. ह्यो एजन्सी करता कितें? आतां एसपीडीक ते म्हयन्याक म्हाका दिसता ते तेंचे कितें फी बीन आहा ती हारी कोत्ताय, शॉपकार आहा ते सगळे. आतां नुस्त्याचो इशू बीन सेम ते सायडीन, ते थिंगा ती कितें सुंगटां बिंगटां आनी कितें नुस्तें बीन क्लीन करून दिताय आनी ती व्हरून थिंगा धाकटेश्यो बास्केट्यो आहाय, त्यो बास्केटींनी ती व्हरून उडयताय. आनी ते एक एकदां म्युनिसिपालिटी टायमार पावना,
ओल्ड तेंची गाडयेचो कितें प्रॉब्लम जाता आनी ते मागीर ते थिंगा मार्केटान काम कोत्ताय तेय बीन नुस्त्याचो वेस्ट काडून दुसरे सायडीन उडयताय आनी मागीर ते लोकांक थिंगा नाकाक धरून वचूं पडटा. सेम भाजयेचो इशू व्हेजिटेबलूय बीन थिंगा पिड्यार जाता तोय बीन सेम तोय काडून ते थिंगाच एक व्हडलो जमा कोत्ताय आनी थिंगा उडयता. आमी फोटो छापयले आहा 4 दीस थंयचे हे आमचे गार्बेज कोण लिफ्ट करनासतना थंय कुसून लोक गाडी मारता अशे फोटो हाजे पयलीं मिडियाचे आयिल्ले आसात. सो गार्बेजीचे एसपीडीचे हांव म्हणटा आतां तेणी जे कोण बिझनेस चलयताय ते तांकां टायम टू टायम पयशे हारी कोत्ताय. सो जो कोण चेअरमॅन आहा वो तेंचो डिपार्टमेंट आहा तेणी ही जबाबदारी घेवपा जाय की बाबा ही गार्बेज आहा ती आमी सगळी वेल मेंटेन करतले सारको जागो प्रिपेर करतले आनी तिकून ते घालतले म्हूण बट ते जायना. सो जितले चेअरमॅन येताय सगळे भाशणां दिताय बट हे मार्केटाचे क्लीनच जायना. बट कित्याक लागून तांकां फकत इंट्रस्ट ना हातूंत भितर कारण एससीपीडी म्हळ्यार तुका खबर आहा कितें सगळ्याक खबर आहा कितें म्हणटा ते आतां सांगपाची गरज ना फायदे कशे पास जातात आनी ते खंय ते चॅराचेर बसतात आनी इंट्रस्ट कितें आहा तेय सगळ्याक खबर आहा. सो थंय जे इंट्रस्ट दाखयतात ते हांगा लोकांचो जो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपा खातीर इंट्रस्ट दाखयनात. आनीक जायते जाण म्हाका तेय बीन सांगता की नुस्त्या बाजारान वयताय नुस्तें घेवपाक ते टायल्स आहा ते नुस्तें ते स्लीपर थिंगा लोक जायते जाण सकयल पडोन तांकां मारूय लागला. सो ते पयलीं इम्पॉर्टंट म्हणटा ते नुस्त्याच्या आमच्या एसपीडीच्या नुस्त्या बाजारान तुका उदकाची फॅसिलिटी ना तांकां टॅप ना थिंगा ते केन्ना ते टँकरान हाडून आपले ओन टँकर हाडून ते बाजार साफ करून घेता हे हांवें चोयलां बाजारान. सो एसपीडीन तांकां ही फॅसिलिटी दिवपा जाय बाबा बाजार बिजार सगळो धुवपाक तेंचे बिझनेस जाले उपरांत ही फॅसिलिटी ना थिंगा. गार्बेजीची हुंय उडयताय तेंचोच भायलो लोक हाडून उडयना थिंगा तेंच्योच एसपीडींतली गार्बेज हिंगा थिंगा भायर व्हरून उडोवप. आतां इम्पॉर्टंट ट्युरिस्ट आमच्या गोंयान येताय जायते आनी ते बाजारान ते वयताय शॉपिंग करूंक. हांवें चोयलां जायते पुसा ट्युरिस्ट फोटो मारून वयताय नाकाक धरून वयताय. सो एक आमकां गोंयान चेंज म्हणलें अशें कांय जावंकूच ना बाजारान तेंच आहा. बाजार बांदलो जाल्यार बाजार एक बरो क्लिनस जावपा जाय. हे जालें तुज्या आमच्या रिटेल मार्केटार आमचे जे होलसेल मार्केट आहा थंय तोच प्रॉब्लेम आहा. थंय ते सगळे थर्माकोल आनी हे घालून ते उदक सगळें हाडून दवरिल्लें. एक्चुअली थर्माकोल बॉक्सां हाडपाची बॅन आहाय ही हाडपा अलाउड ना. बट हो इशू आमी जायते पुसार घेयल्लो आनीक आमी आमच्या रेल्वे स्टेशनाचेरूय बीन आमी दाखयल्लो थ्रू मिडिया हे रेल्वेन सगळी थर्माकोला बॉक्सां येताय म्हूण. जी तेंच्या एजंटांच्यो गाडयो आहा तेंचेर ती येयनाय ती हे भाशेन हाडप ट्रेनीन. सो आनी सद्याक फायन आहा ही बॉक्सां हाडूंक बट आतां ते तोरी आसतना ते एजंट घेवन येताय तेंचेर कितें एक्शन जावपा जाय की एक्शन जावपाक जाय. तुयी म्हणटा हांवूय म्हणटा जायना कित्याक एक्शन जायना म्हणजे जो कोण डिपार्टमेंट आहा गव्हर्मेंटाचो हे तेणी तेंचेर एक्शन घेवपा जाय आनी तांकां फायनूय मारपा जाय. बट आतां कितें जाता सगळे चोयताय आनी निग्लेक्ट कोत्ताय. कित्याक लागून कितें आनी कितें आहा फाटल्यान ताचे फाटल्यान आनी कितें आहा कितें आसा म्हूण जायना कितें आहा बांदिल्ले आहात कितें आहा वोदांक दिसता म्हाका कित्याक पडलां अशें वोदांचें चिंतप बट तें सारकें ना म्हाका कित्याक पडलां काय म्हूण. तो तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय कित्याक बाजार न्हू तो खावपाची वस्त तितून मेंटेन जावपा जाय आनी क्लीन आसपा जाय. मला दिसता तुवें आनी एक इशू जो काडला म्हणटा सामको आमचे फातोड्डेचो म्हाका दिसता फातोड्ड्या जेन्ना साकून फातोड्डा म्हणून नवो मतदारसंघ जालो तेन्ना साकून दिसता म्हाका तो प्रॉब्लेम आहा आनी तो म्हणटा तुजें सिवेज वॉटर जी बाबू नायक जेन्ना हांगा मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना ते प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो आनी तेन्ना तो सारको ना म्हणून तो स्क्रॅप केल्लो ते कोर्टाक केस जाल्ली. सो हाका जाल्ली दिसता म्हाका एक 30-40 वर्सां जाली 40 वर्स जाली हो प्रॉब्लेम तांकां सॉल्व जायना. कितें प्रॉब्लेम एक्झॅक्टली आतां आमच्या फातोर्डान मेन सिवरेजाचो प्रॉब्लेम म्हणटा तो आमच्या दोंड्यार जाल्लो आहा. मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तेजे जे सायडीन थिंगा नल्लान सारको लोट येता आमच्या सिवरेजाचो सारकें उदक भरोन आजून पासून पावसानूय आनीक ऑफ सिजनाकूय पावस ना तेन्नाय बीन थिंगा इशू जाल्लो आहा. मागीर आमच्या माडेलाक इशू जाल्लो आहा. आमच्या माडेलाक जे ओल्ड मार्केट सर्कल आहा थिंगाय आमच्या गांवान थिंगाय इशू जाल्लो आहा. थिंगा आमी एवरी म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जातलीं आमी सगळे गांवचे लोक एवरी पासाक ते फ्लोट जाता सिवरेजा आहा ती. सो आमी दाखयता सदांच मिडियाक आमी कंप्लेनां दिलीं आमच्या PWDक हेल्थाक बट दिले उपरांत ते येताय
टँकर बिंकर घेऊन आणि मागीर ते साक करून ते काडून वताय. बट स्टील द प्रॉब्लेम तसोच आसता, सॉल्व जायना. आता हांवें आता आमच्या ओल्ड मार्केट सिग्नला कडेन काल इश्यू केला आमी. थिंगा आमी चोयला तो आमचे सान फ्रान्सिस्काचे चॅपल आहले पयलीं आमचे केटीसी रोडाक, ते वयतना रायटान आहले, ते आतां लेफ्टान वयता. सो पयलीं ते आहलोले त्याच्या फाटल्यानसून एक नाल्ला आहलो आणि तो नाल्ला म्हणल्यार असो फोडी अशी दिसती, ओके, शेतांतल्यानसून. आणि थिंगा फकत उदक पावसाचेंच येतालें, ऑफ सिजनाक येयना आहलें. हय सारको ते हुंचे गांवचे जे ओरिजिनल उदक आहा येतालें आपल्या पावसान, ती वाट आशिल्ली. आतां ती वाट बंद जाल्या आणि आता थिंगा तेणी बांदून फोडी मारल्या, नाल्ला मारला फोडून. आणि म्हाका दिसता आता काल हांवें चोयला तेश कोन्न थिंगा उदकाचो सारको लोड येता तो सिवरेजीचो. आता सिवरेज ही ते अशी येयच नासली, हांवें तरी केन्ना चोवंकू ना तेशी ही सिवरेज येयल्ली. बट आता थिंगा दिसता सिवरेजीचो फ्लोट जाल्लो उदकाचो. एक थंय तूं ही जर एरिया पळयली, थंय लोक रावनात, थंय आसा ते सगळे आयदर एक तर आमचे कदंबा बस स्टँड आसा, दुसरे हॉस्पिटल आसा, तिसरे SCPDचे हे आसा. सो हे जर सिवरेज जाता जाल्यार म्हाका दिसता ह्याच आसपाक जाय दिसता तुका. म्हाका दिसता ही सिवरेज की शेतान कांय जायना, लोकूय ना आणि आमचे गांवचे लोकांची थिंगा सिवरेज कांय कनेक्शन ना. ही सिवरेज पडे येता हे आमचे ओल्ड मार्केट सिग्नला कडेन जावं हॉस्पिटला कडेन, हिंगा ही कोण तरी बिल्डरांनी ही तेका कनेक्शन दिल्लें आहा सिवरेजीचें. आमचे म्हाका दिसता आता KTCचे बीन तेका कनेक्शन जाल्ला सिवरेजीचें. तो KTCचो एक टॉयलेट आहा, 2 कितें तेंची बीन तेका कनेक्शन, टॉयलेट पे कलेक्शन पे करून टॉयलेटान वचपाचो. सो हेजे बीन म्हाका दिसता तेका कनेक्शन केल्लें आहा. आनीक SPDचे जे भितर सगळे जे बिल्डिंगाचे प्रोजेक्ट आहा तेंचे तर खूंय दिसना की तेणी सिवरेजाचे हे फॅसिलिटी केल्या म्हणून भितर. सो तेंचे म्हाका दिसता एका कनेक्शन आहा. सो हो सगळो कनेक्शन जावन सिवरेजाचो लोड हो ओल्ड मार्केट जो ओपन नल आहा व्हडलो थिंगा तो फ्लोट जाता आणि थिंगा रावपाचें ना, थिंगा सारको वास माता. हे आमी काल चोयला सारकें. कित्याक आता पावस काय ना जाल्यार हे उदक हुंचें येता. आणि उदक म्हणून कसलें नुसतें बाजाराचें उदक न्हू, हे सिवरेजाचें उदक. सिवरेजाचें उदक म्हणल्यार कितें, टॉयलेटाचें उदक जे लोक यूज करता टॉयलेटान, हें उदक येता थिंगा. सो गव्हर्मेंटान कितें करपा जाय, जे जे कोणें हेका कनेक्शन केलां जे सिवरेजाचें टॉयलेटाचें, हेंकां ते चॅक करून पोत्तून तेंकां फायन मारपा जाय. कित्याक हें सारकें हेल्थाक बॅड आणि हेल्थाक माल, हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. सो पण हाजेर तुमी कलेक्टराक बी काय कंप्लेन करूंक ना? आमी कलेक्टराकूय कंप्लेन दिल्ले. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 2-3 वर्सां तरी जातलीं. 2 पुसार कंप्लेनां दिला. मुकडे आहाय कॉपयो, हेजेर एक्शन कर म्हूण, एक्शन घे म्हूण. बट काय ना, काय ना. आणि इम्पॉर्टंट कितें आहा, आमच्या माडेलाक वॉर्ड नंबर 1 आमचो माडेलाचो वॉर्ड आहा तेका वॉर्ड नंबर 1 म्हणटाय. थिंगा आमच्या गांवान एव्हरी पावसाक डेंग्यू आणि मलेरिया जाता. हय, पयर पासून आता पास एंडिंग काबार जाता तेन्ना पासून म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आनी न्यूज मेळ्ळा. म्हणजे शेजाऱ्याकूच मातशें कोण भाड्यान रावतालो, खबर मेळ्ळा तेका तो डेंग्यू जावन एकलो भुरगो 17 वर्सांचो भुरगो एक्सपायर्ड जाला. बट हे भाशेन बट ते सगळे हे पब्लीश करूंक ना. हांव नको हो इशू लिपयलो, ओके. बट त्रास जाता ते आमच्या माडेलाच्या गांवांत. सो तुमचो कावन्सिलर आसा तो कितें करता? कावन्सिलर लोक निवडून हाडटा, कावन्सिलराक एक बरें काम करपा जाय. देखून कावन्सिलर निवडून हाडचे पयलीं लोकांनी चोवपाक जाय बाबा गांवांत हो कावन्सिलर आहा तो एक्टीव आहा काय म्हूण. आतां आमचो कावन्सिलर आहा, तो कितें करता, तो एक कंपनीक कामाक वयता. तो दिसभर थिंगा कामां आसता. तो सांजचो तेका टायम मेळटा ते भाशेन तो येवन तो गांवांत कितें आहा तो चोयता. बट तो टायमाचेर काम जायना आणि गांवचे कितें इश्यू आहाय ते सॉल्व जायना. सो एश कोन आसपा जाय बाबा तो कावन्सिलर कोण निवडून हाडटा तो गांवांत बाबा चोवपा जाय बाबा तो एक्टीव आहा ना. तूं म्हणटा तशें जर हे कावन्सिलर जर काम करतलो ताकाय बी आपल्याले पोट आसता, ताका घर आसता. हे करपा खातीर एक म्युनिसिपालिटी म्हण आहा. म्युनिसिपालिटी कडेन सगळे आमचे तांचे अधिकारी आसात, इंजिनियर आसात, बाकीचे आमचे PWDचे आसात. सो हांणी लक्ष घालून एक
कॉम्प्रेहेन्सिव्ह असो एक प्लॅन काडून ते हो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व कित्याक जायना. तुवें काल म्हणलें तशें की हाजेर ते जर हें केलें सामकें फरशी घालून बंद केलें जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक जाय. थंय मेन म्हणटा ते तुका फकत वासच येता न्ही, तो एक्सटेंड करूनय येता जागो तो. आनी हें कित्याक जायना काय म्हणून एक्चुअली हो पळय आतां नाल्ला आहा वो एक्चुअली आमचे ओल्ड मार्केट सिग्नला कडेन वो थोडोसो म्हाका दिसता एक 100 मीटर असो ओपनूच आहा. सो आनीक थिंगा आमचो ओल्ड मार्केटान एक कोर्ट आहा, कोर्टाच्या ऑपोजीट थिंगा आनीक नल्ल आहा तो कांय कोडना, तो सारको ओपनूच आहा. आनी जायते पुसार थिंगा म्हाका दिसता 4-5 तरी गाडयो थिंगा सारक्यो भितर पडले. बट लकीली तांकां बाड्यांक कांय जालें ना. आनी हें तर राज्य बिचेर तर कोणाचो चुकोन फास्ट स्पिडीचेर तर पडलो थिंगा जाल्यार कोणाचो तरी जीव हो शेकता. सो आमी दाखयला जायते पुसार तुमच्या मिडिया थ्रू पासून आमी हें उजवाडान हाडला, बट हेचेर एक्शन जायना. आनी दुसरे कोण कोण लोक येता ती गार्बेज पोत्यो बित्यो काडून थिंगाय बीन उडोवपाक लागला आतां. आनी सो बेस्ट सोल्युशन म्हणटा तें ताका तेणी तो नाल्ल आहा तो येदो व्हडलो बांदलेलो तेजे वयल्यान तेणी स्लॅब घालपाक जाय आनी तो बॉम्ब करपाक जाय. सो तो तर बॉम्ब केलो जाल्यार एक बरें दिसतलें आनी सुदारपूय जातलें आनी वासूय येवपाना लोकांक. थिंगा उबे रावपाचें ना. आनीक हांवें कालूय तुमचे थ्रू मिडिया सांगिल्लें जे हे आमचे नल्ला हो सिवरेजाचो जो डिपार्टमेंट आहा, कोण हेल्थाचो जावं PWD कोण, तेणी येवन थिंगा उबे रावन चोवपाक जाय बाबा हें खरें सिवरेजाचें उदक वो एका वास मारता वो कितें ते येवन चोवपाक जाय. बट ते मिडियाचेर आतां कितें आहा, हांव म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफिसान ते बसून आसताय, बट गांवांनी कितें कितें इश्यू जाता ते एक पुसार तांकां कोणना. सो गांवचे लोक आमचे असले कोण एक्टिविस्ट आहाय ते दाखयताय बाबा हिंगा हो प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तो मिडिया चोवन तरी तेणी हो प्रॉब्लेम चोवन तरी तेणी येवन थिंगा ते एक्शन घेवपाक जाय, बट ते येयनाय. पूण तुवें आनीक इश्यू काडिल्लो म्हणटा ते आमच्या KTC बस स्टँडाच्या मुखार जो पयलीं पार्किंगा खातीर जागो केल्लो आतां थंय ते गाडे दवरता आनी पार्किंगाक जागो ना म्हणून. सो तो ताजेर जालो सॉल्व जालो कितें जालें? आतां तेजेर हांवें कंप्लेन दिल्लो म्हाका दिसता 15 दीस जाले आनी थ्रू तुमचो सगळो मिडिया घेवन हांवें हो इश्यूय केल्लो, कंप्लेनूय दिल्ली हांवें म्युनिसिपालिटीन. काल वचून हांवें चॅक केला ते प्रमाणे हांवें चोयलेय बीन. तेणी ऑर्डर काडल्या की तांकां थिंगाचे काडचे म्हूण, जे कोण शोपुर्यान बेलपुर्यान कोण कोण इंगता ते. म्हजें कितें, हांव कोणाचेर बिझनेसाचेर एगेन्स्ट ना, बट बिझनेस म्हणटा ते लिगली जावपाक जाय. ओके, म्हाका खबर आहा तेश कोन आतां थिंगा गाडी आहाय, एकलो कोण मुंगलार भाड्यान रावता तेचे हूंय 4 गाडी आहाय एक मनशाचे, एकल्याचे हूंय 2 गाडी आहाय. हे भाशेन एक गाडी आनी एक कोण मायग्रंट्स भाड्यान रावताय आनी हिंगा धंदो कोत्ताय. तांकां म्युनिसिपालिटीन लायसन्सूय दिल्ली आहाय. केन्ना म्हाका दिसता एक 10 वर्सां फाटीं 15 वर्सां तरी जालो आसतली तांकां लायसन्स दिले. आनी आमचे तर गोंयकार कोणूय गेले लायसन्स घालूंक म्युनिसिपालिटीन जाल्यार ते म्हणटाना आमी लायसन्सां दिनाय, बंद जाले. बट म्हाका हें सोजमना भायले लोकांक लायसन्सां मेळटाय आमच्या गोंयांत धंदो करूंक आनी गोंयकारांक कित्याक मेळोनाय. आतां हें जालें एकदम क्लियर. आतां म्युनिसिपालिटीन तो जागो एक्वायर केल्लो जे पब्लिकाक KTC कडेन मुखार पार्किंग करूंक म्हूण. आतां म्युनिसिपालिटीच तर तो डिक्लेअर करता हो पार्किंगाचो जागो आनी म्युनिसिपालिटीच तर तांकां लायसन्सां दिवन हिंगा VIP जागो सारको तांकां थिंगा तुमी हिंगा धंदो कराय म्हूण VIP जाग्याचेर हें सारकें ना. सो तो गोंयकारांक तर पार्किंगाक जाल्यार पार्किंगाकूच जावपाक जाय आनी रातचो तर त्या आमलेटी ते कोण गाडे बिडे घालून थिंगा धंदो कोत्ताय तेणी रातचो धंदो करपाक जाय आनी तेणी तेंचे गाडे काडून तेणी व्हरपाक जाय. कित्याक तो मूव करपाचो गाडो थिंगा फिक्स करूंक जायना. म्युनिसिपालिटीन तांकां लायसन्स दिला, बिझनेस कर, तुजो गाडो मूव कर आनी घेवन वच. बट हे तें करिना, हे थिंगाच दवरताय. आनी आतां चोयले जाल्यार म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं आतां ते गाडे हिंगा येयले. पयलीं आसोना ते, आतांच येयले. सो ते गाडे आतां वाडून आतां तेंचे फाटल्यान आनी ते वाडत आहा. सो म्हाका दिसता आतां तर आमी करेक्ट टायमाचेर हांवें आतां कंप्लेन घालून तेचे काडूंक लायलां. आनी हे तर हे भाशेन तो निग्लेक्ट केल्ले आमी फातोडेकारांनी आनी गोंयकारांनी आमी जाल्यार म्हाका दिसता हे थिंगाच जाग्या वयले जावपाचे. सो हे जर तुगे जर सगळे प्रॉब्लेम पळयलो जाल्यार हे फकत फातोड्डा नासतले, मडगांवांय तसोच प्रॉब्लेम आसतलो. मडगांवांनी वेगळे कांय नासतलें. पूण हाजेर आतां तूं म्हणटा तशें जे ऑथॉरिटी आहा ते कांय आवाज करनात, म्हणजे तांकां आवाज करपाक नाका. दुसरे तुगेले जे कोण लोकांनी निवडून दिल्यात तांकांय व्हडलेशें कांय पडून गेलें ना अशें म्हणटा.
जाल्यार आतां हे जर प्रॉब्लेम जर सॉल्व करतले जाल्यार लोकांनीच आतां फुडें येवन करचें पडटा, कारण निमाणे कडेन वास लोकांक घेवचो पडटा. कितेंय जर तूं म्हणटा तशें दुयेंस सगळ्या लोकांक जातलें, सो हातूंतल्यान अटक जाल्यार लोकूच फुडें येवपाक जाय. सो हे आतां बंद करपा खातीर तुमी कितें तुमचो प्लॅन बी कितें आसा जे आसा? ना, आतां चोवपाक गेल्यार आतां पयलीं भाशेन गोंयकार नाही. आतां गोंयकार जागे जाले, आतां गोंयकार उठले. आतां गोंयकारांक कळटा बाबा कितें रॉंग आहा आनी कितें रॉंग ना, कितें सारकें आहा आनी कितें ना तें. सो गोंयकार आतां इस्मार्ट जाले. आतां आतां हांव चोयता ह्या दिसांनी खूब जायते थ्रू मिडिया आमच्या फेसबुकाचेर हेजेर जायते व्हिडिओ येता गोंयकारांचे की डिफरंट इश्यूंचेर, आनी हे म्हाका दिसता आतां एकदम बरें. तशें जालां फातर जालें तुमी म्हणटा फातर स्टार्ट जालें हे? हे आमच्या फातोर्डा बीन जाता. ओके, आमच्या फातोर्डा बीन हें जाता आतां कॉमेर्स, आनी जावपा जाय. आनी गोंयकारांनी जे खूंय जावं ते इश्यू काडपा जाय आनी घेवपा जाय, जाल्यारूच हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आतां एक एग्जाम्पल चोय, आतां हेच गाडेच आमचे केटीसीचे ऑपोजीट इतले वर्सां आहले ते सुसागाद, कोण ना तेंकां. सो हांवें तें चोयलें, इन्क्वायरी केली, आनी इन्क्वायरी करून हांवें कंप्लेन केलें बाबा हे गाडे तुमचे वचपाचे हिंगा दवरपाचे न्हू, कित्याक दिसाचे कोण कामां येताय तेणी थिंगा पिसफुली मोटरसायकल दवरपा जाय अशें म्हण. सो आतां आमचे गोंयकारां कडेन हांव मागोता जे खूंय कितें इश्यू आहाय ते तुमी गोव्हर्मेंटाक दाखोवपाक जाय आनी गोव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवपा जाय. सो ही आमची भासाभास काबार करता म्हाका एकच हें जाता जाल्यार आतां एक 5 म्हयन्यांनी 5 ते 6 म्हयन्यांनी म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाचें आसा. सो हे सगळे जे तुमचे हे आसात ते म्युनिसिपल इलेक्शनाक रिफ्लेक्ट जातले इश्यू? म्युनिसिपालिटीक जातले, रिफ्लेक्ट जातले, कित्याक कावन्सिलरांक निवडून हाडले लोकांनी आनी काम तर सारकें जालें ना गांवांनी, आनी सेम तेंच प्रॉब्लेम आहा जाल्यार लोक चिंता की बाबा कितें तरी चेंज करपाक जाय आनी जातलें चेंज. सो हाजेरान ही हांगा चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटात ते आमचे चर्चेंतल्यान तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की ही चर्चा फकत खंयचो एक राजकीय इश्यू घेवन किंवा खंयच्याय इश्यूक राजकारण लावून तो व्हरपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो. हो आशिल्लो मेन म्हणटा ते फातोड्डेकारांक जे प्रॉब्लेम दर दिसा भोगचे पडटात, हातूंतल्यान तांकां सुटका कशी मेळटली हाजेर. एक म्हणटा ते खरें तर ज्या जाग्याचेर कलेक्टरेट ऑफिस आहा थंयच्यान 500 मिटराचेर ही सगळी ह्यो आमचे हळशिके हे जाता, आनी ज्या कलेक्टर ऑफिसांतल्यान हे सगळे फकत मडगांवचे न्ही, सगळे टोटल दक्षिण गोंयाचेर लक्ष दवरपाक जाय. त्याच ऑफिसा कडल्यान जर 500 मिटराचेर हे जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता की चल्लें तें सारकें चल्लें ना हें म्हणपाक आमकां तोंड आसा. सो आतां जर हे जर जायना जाल्यार तूं म्हणटा तशें कितें जातात की जर तोंड उगडना जाल्यार नाक दामतात. तशें नाक दामलें बगर म्हाका दिसता ते नाक दामपाचे वेळ आयिल्लो अशें दिसता म्हाका. आनी म्हाका तूं म्हणटा तशें निमाणे कडेन जर म्हाका कितें भोगपाक पडलें जाल्यार हांव तो हें फुर्योसान भायर येता. तशें म्हाका दिसता सगळे गोंयकार आतां येवपाक लागल्यात. आनी म्हाका दिसता तशें जर जालें जाल्यार आमचे गोंयांतले किंवा तुका फातोड्डेचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक व्हडलोसो वेळ लागना. सो तूं आयलो हांगा, देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.